प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाचो 17वो विसवोर वोड 22 ते 27 पर्यंत 22 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ते गालिल्यांत एकटोले आसतना जेजून तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत मनशाच्या हातांत पराधीन जातलो. ते ताका जिवीशी मारतले आनी तिसरे दिसा देव ताका पुनर्जीवन करतलो. हें आयकून तांकां मोठी खूंत जाली. देव मंदिराची पट्टी फारीक करप. ते कफरनाहूम पावतच देव मंदिराची पट्टी घेतल्यांनी पेद्र सोशें येवन विचारले, तुमचो गुरू अर्दे स्तातेराची देवस्थाना पट्टी फारीक करिना? ताणें जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून तो घरांत भितर गेलो. पूण तो उलोवचे आदींच जेजून ताका म्हणलें, सिमोन, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणाक कडचो दंड वो पट्टी घेतात? आपल्या नागरिकांक कडचो वो परक्यांक कडचो? ताणें जबाब दिलो, परक्यांक कडचो. म्हणटच नागरीक सुटली. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गोरी घाल आनी पयली चोडटा ती मासली धर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका एक स्तातेर मेळटलो. तो घे आनी म्हज्या आनी तुज्या नांवान तांकां दी. भाव भयणींनो, आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान वाचलां, कितें घडटा? जे लोक टॅक्स भरपाचे आसले, देवस्थानाचो जो पट्टी फारीक करूंक जाय दिसली ती, ते लोक येतात जेजूच्या शिसां कडेन म्हणटात, तुमचो गुरुजी हो जो टॅक्स आहा तो भरता, हो जो देवस्थानाचो पट्टीचो टॅक्स फारीक करता. आनी भाव भयणींनो, जेजूक हो टॅक्स भरपाची गरज नासली, कित्याक जेजू त्या गांवाचो मनीस आसलो. जो टॅक्स भरूंक जाय आसलो त्या वेळार तो फकत जो लोक भायलो आसलो तांकां भरूंक जाय आसलो. जेजू इस्रायली परजेचो मनीस आसलो, तो जुदेव आसलो, देखून ताका हो टॅक्स जो देवस्थानाचो पट्टीचो फारीक करूंक जाय आसलो ताका गरज नासली, ताच्या शिसांकूय नासली. पूण हे जे टॅक्स भरताले आसले ते येतात जेजूच्या शिसांक म्हणटात, तुज्या सायबान, तुज्या गुरुजीन हो गुरुजी टॅक्स भरता. आनी त्या वेळार पेद्रून म्हणूंक जाय आसलें ताका, आमकां गरज ना भरपाची, आमी जावन आसा ह्या देशाचे, इस्रायल परजाचे आमी मनीस, आमी जावन आसा जुदेव, आमकां गरज ना भरपाची. पूण पेद्रो कितें म्हणटा? पेद्रो म्हणटा, व्हय, म्हजो गुरुजी भरता. आनी जेजू आयकता. बाबूने आयकात बरे भाशेन. जेन्ना जे टॅक्स भरूंक जाय आसले ते जेजूच्या शिसांक म्हणटात की तुजो गुरुजी टॅक्स भरता वो ना, तेन्ना जबाब खरो दिवंक जाय आसलो एका त्या कायद्या प्रमाणे की जेजून टॅक्स भरपाची गरज ना, आमी टॅक्स भरपाची गरज ना. पूण पेद्रून कितें म्हणलें? पेद्रून म्हणलें, व्हय, म्हजो गुरुजी भरता. आनी सोत कितें? जेजू भरपाची गरज नासली, जेजू भरिनासलो. पूण जेन्ना पेद्रून ताका म्हणलें, व्हय, भरता म्हणून, आतां ते घरा येतात. आनी त्या वेळार जेन्ना ते घरा येतात, जेजू आतां पयलो पेद्रूक विचारता. कित्याक जे टॅक्स भरपाचे आसले तांकां जबाब मेळलो की जेजू भरता म्हणून. पूण जेजू भरिनासलो, कित्याक तो जुदेव आसलो, ताका गरज नासली भरपाची. पूण पेद्रून आपलो जबाब दिवन म्हणलें की गुरुजी म्हजो टॅक्स भरता म्हणून. जेजू ताका विचारता. बाबा म्हणटा, टॅक्स भरपाचें काम कोणाचें? भायल्या लोकांचें ओ आमचें? तो म्हणटा भायल्या लोकांचें. तर म्हणटा, हांकां कितें वायट दिसना जावंक, तूं वच, दर्यान वच आनी तुजी रांपण मार आनी तुका एक नुस्तें मेळटलें. जेन्ना तें नुस्तें मेळटलें, त्या पयल्या नुस्त्यान ताचें तोंड उक्तें करून तुका ते शेकल मेळटले, ते पयशे मेळटले तुजो टॅक्स भरपाक आनी म्हजो टॅक्स भरपाक. भाव भयणींनो, आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, तुमी म्हणटल्यात ही खबर आमी आयकल्या, कितें म्हणलें तुवें आमकां सांगलां. आयकात बरे भाशेन. भाव भयणींनो, कोण रांपण मारपाक दर्यान कोणूच वचना थंयसर पयशे मेळपाक. जेजून आतां सांगलां पेद्रूक, तूं वच थंयसर रांपण मार, नुस्तें घाल, नुस्त्याच्या तोंडान तुका पयशे मेळटले.
आमी आयज आयकलां म्हणून आमकां सगळ्या नुस्त्याच्या तोंडान पयशे मेळटले काय ना बाबूनो. आमी नुस्तें मारूंक वेता आनी आमकां नुस्तेंच मेळटलें. पूण कितें घडलें आयकात. जेन्ना पेद्रून फोट मारली की जेजू पयशे भोगता म्हणून आनी ते जेजून आयकलें तेन्ना जेजून चिंतलें की ह्या लोकांक जे पेद्रून जबाब दिल्लो ताका वायट दिसना जावन ताणें पयशे दिले. कित्याक पेद्रून म्हणलें वय दिता म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या उतरान रिगून रावता, खरेंच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमच्या तोंडांतली कसली फोट सुटची ना. फोट म्हणजे कितें? काळें जालें दोळें जालें काय अहें न्ही. आमी सदांच देवाचें उतर उलयतले, आमी सत्य उलयतले. देवाचें उतर जावन आसा सत. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी दोनी मानता तेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर रावता. आमी जाता देव, आमी मंदीर जाता पवित्र आत्म्याचें. आमची तोंडांतलीं जीं उतरां सुट्टात तीं सुटोंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. आमी जीं उतरां उलयतात तीं पवित्र आत्म्याच्या उदेशीन तीं उतरां सुटोंक जाय. पूण कितें घडटा? आमी देवाचें उतर नको. आमी देवाचें उतर शिकोना. आमी देवाचें उतर नियाळ करिना. एका कानान आयकता आनी दुसऱ्या कानान सोडटा. आनी कितें घडटा? जेन्ना आमकां कोण प्रश्न विचारता आमी म्हणटा आमी नको, वो आमी कितें जाणो जाल्यार कितें आमकां फोट आमी आयकल्या ती आमी आमचें तोंड उक्तें करता आनी आमी दुसऱ्यांक सांगता की अहें जालें तोहें जालें म्हणून. तें सत न्हय. जेन्ना आमी खरेंच पवित्र आत्म्या उदेशीन तीं उतरां उलयता, चड करून जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता, देवाच्या उतराची सजमणी दिता, खरोच आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी त्या देवाच्या उतराची सजमणी दिवंक. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आयकलें की पेद्रून म्हणलें की वय म्हजो गुरुजी पयशे भोगता, ताका गरज नासली. जेजून म्हणलें, आतां ताणें म्हणलां, आतां तें सत्य तें जें उतरां उलयलें तें सत करून हांव आतां म्हजो टॅक्स भरतलों. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी म्हणटा कितें म्हणटा आमी हें करता, देवाचें उतर आयकता, आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार म्हणून, खरेंच आमच्या कोन्यांनी दाखोवया की आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार म्हणून. फकत उतरांनी न्हय, कितले फावटी आमी उतरां म्हणटा वय आमी जेजूचे पाटलावदार, आमी मिसाक वेता, आमी मागणे करता, तेर्स करता, धर्म करता, पूण आमचे कोन्यो दुसरेच आसतात. आयज भाव भयणीनो, हें जें शिवर्तमान आमी आयकलां ताचेर आमी नियाळ करुया. आमी खरेंच जीं उतरां उलयता आमी बारीक चिंतया की खरेंच जीं उतरां उलयता, खरेंच आमी जेजूक आमचो स्वामी दोनी मानता, खरेंच आमी म्हणटा की आमी पाटलावदार जेजूचे, आमी भावार्थ दवरता जेजूचेर, आमी खरेंच भावार्थ दवरता जे आमच्या स्वाम्यान दोनयान केलां म्हणून. आनी भाव भयणीनो, त्या कोन्या वरवीं आमकां कळटलें की खरेंच आमी पाटलावदार आहात म्हणून. आमकां खरेंच कळटलें की आमी जेजूचे शीस म्हणून. खरेंच आमकां कळटलें की आमी जेजूचे खरें आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता म्हणून. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेन्ना आमच्यो खोन्यो दाखयतात की आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार म्हणून, तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दितले आनी दुसरो लोक पळयतलो की खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून. आमी फकत उतरांनी न्हय पूण आमच्या कोन्यांनी. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जेजून टॅक्स भरूंक जाय नासलो, ताका गरज नासली, पूण पेद्रून म्हणलें म्हणून ताणें तो टॅक्स भरलो. तेच भाशेन जेन्ना आमी आयकना कोण आमकां सांगता वय अहें करूंक जाय तोहें करूंक जाय, आमी देवाच्या उतराचे कडेन वसया, त्या उतराचेर नियाळ करुया, पवित्र आत्म्याक आमचो गुरुजी म्हणून मानून ताका आमी विचारुया खरेंच ह्या उतराची सजमणी दिवन. आनी तेन्ना ती सजमणी घेवन हें उतर पाळून आमी खरेंच जेजूचे शीस म्हणून ताजे आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमचें जिवीत सारुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाची जतन तुमकां सगल्यांक आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव